नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्करांचो येवकार. खबरो विस्तारान. सोमार सावन संसदेचे 19 दिसांचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन. 23 तारखेर अर्थमंत्री सीतारमण अर्थसंकल्प मांडटली. सरकार 6 नवी विधेयकां हाडटा. 90 वर्सां पोरनो एअरक्राफ्ट एक्ट बदलूंक सरकाराचो प्लान. अधिवेशन 12 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. इंडिया आघाडी विरोधक नीट पेपर लीक इशू संसदेत तापोवपाचे तयारेन. 5 वर्सांत गोंयचे काजू उत्पादन 15% पडलां. दर वर्सा 5% पडटा. शेतकी मंत्री रवीचो विधानसभेत जापेत डाटा. दर वर्सा 5% म्हणजे 1200 ते 1500 टनांनी काजू उत्पादन पडत आसा, सरकाराचो डाटा सांगता. अजाप म्हळ्यार काजू उत्पादन पडटा कित्याक ताजेर शेतकी खात्याचो अभ्यासच ना. 2 वर्सां जालीं काजू करपी शेतकार उत्पादन देंवलां आनी सरकारान भरपाय दिवची म्हूण मागता. उत्पादन कितलें पडलां त्याचे आंकडे विधानसभेत शेतकी मंत्र्याच्या लेखी जापेत दिले. फाटलीं 5 वर्सां जालीं काजूचें उत्पन्न पडत आसा. 19-20 वर्सा 28,630 टन काजूचें उत्पन्न आशिल्लें. 20-21 वर्सा ते 27,366 टन जालें. 1264 टन म्हणजे 5% उत्पादन पडलें. 21-22 वर्सा 26,032 टन जाले. 1332 टन म्हणजे 5% पडले. 22-23 वर्सा 25,800 टन जाले. 232 टन म्हणजे सुमार 1% पडले. 23-24 वर्सा 24,240 टन जाले. 1560 टन म्हणजे 6% पडले. फाटल्या 5 वर्सात वट्ट 4,390 टन म्हणजे 15% उत्पादन पडलां. शेतकार सध्या काजूचे पीक पडिल्ल्यान लुकसाण भरपाय मागताले. मात सरकार किलो फाटल्यान 150 रुपया एश्युअर्ड प्रायस दवरला म्हूण सांगता. फाटलीं कितलीं वर्सां काजूचे पीक देंवता तरीकूय शेतकी खात्यान त्याचेर कसलोच अभ्यास केल्लो ना म्हूण विधानसभेतल्या लेखी जापेत सांगला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्किमीक गोंयांत आतां मेरेन सुमार 35,000 कारागिरांची नोंद. कपडे शिवपी चड रजिस्टर जाल्ल्यां भितर 55% टेलरां फाटल्यान आंकडो फुलकारांचो. ह्या स्किमी सकयल कारागिराक स्किल सुदारूंक ट्रेनिंग दितात. टूल किट घेवंक आधार आनी 2 लाख रुपया मेरेन रीण मेळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भारतांतल्या कारागिरांक आपली कुशळटाय अपग्रेड करपाक आनी तांकां टूल किट आनी सामग्री घेवपाक आदार जावचो म्हूण अर्थीक मजत दिवपाक PM विश्वकर्मा येवजण हाडली. ह्या येवजणे सकयल गोंयांतले वट्ट 34,916 कारागीर रजिस्टर जाल्यात. तातूंतले अर्द्या वयर कपडे शिवपी टेलर. आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाच्या प्रश्नांक लेखी जाप दितना हस्तकला मंत्री रवी नायकान ही माहिती विधानसभेत दिल्या. गोंयांतले PM विश्वकर्मा येवजणेंत वट्ट 18 कारागिरांच्यो कॅटेगरी आसात. 18 कॅटेगरींनी वट्ट 34,916 कारागिरांनी रजिस्टर केलां. 19,241 टेलर रजिस्टर जाल्यात. रजिस्टर जाल्ल्या मदीं 55% टेलर, 7,618 म्हळ्यार 22% फुलांच्यो माळो तयार करपी रजिस्टर, सान्नी सुमा पाटले तयार करपी 1,997 कारागीर रजिस्टर, 1,886 गवणे आनी 1,514 मेस्त रजिस्टर. उरिल्ल्या 2,760 कारागिरां मदीं बाकीचे 13 कॅटेगरींतले कारागीर. 558 म्हाले, नुस्तें धरपाचें जाळें करपी 516, भांगरकार 343, 295 मुर्तीकार, 273 लोहार, 211 धोबी, 200 बावल्यो करपी, 148 कुमार, आथोडी टूलकिट करपी 109, चप्पलां करपी 101, होडी करपी 19, कुलपां करपी 15 आनी हत्यारां करपी 12 कारागीर. ह्या PM विश्वकर्मा येवजणे सकयल कारागिरांक फुकट ट्रेनिंग, ID कार्ड आनी सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग पुराय करतकीच 2,500 रुपयांचो आधार, टूलकिट घेवपाक 15,000 रुपया, उपरांत पयलीं 1 लाख आनी मागीर 2 लाखांचें जमानत नासतना रीण. देशभरात ह्या येवजणे सकयल 14,08,000 कारागीर रजिस्टर जाल्यात. तातूंतले 2.5% म्हणजे 34,916 गोंयांतले कारागीर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. धुळेरांत हिट अँड रन केशीक एका 2 व्हिलर रायडराचो जीव गेलो. स्पिडी वयल्या मोटारीचो 2 व्हिलराक धपको. रायडर आगताक सोंपलो. गाडी मोखून 4 व्हिलरवालो थंयच्यान पळलो. पुलीस सोदतात. नमस्कार, आमी आज सध्या धुळेरांत. आयज सकाळीं धुळेरांत हांगासर होंडा शोरुमा कडेन एक हिट अँड रन केस जाल्ली आसा.
मुबारक हो कुट्टलच्यान म्हापसा सायडीन येतालो मार्केटान वचपाक, मदींच होंडा शोरुमा कडेन पावलो आनी एक गोड्स कॅरियर येयली आनी ताका हिट करून धांविल्ली आसा फोटा वयल्यान आनी जो एका मुबारकाक धपको बसलो स्कुटरी वयल्यान तो डायरेक्ट सकयल पडलो आनी सायडीन खळी आसली, खळयेक तेजी तकली आदळ्ळी आनी तो ऑन द स्पॉट तेजें निधन जाल्लें आसा आनी जो गोड्स कॅरियराचो ड्रायव्हर आहा तो अजून पर्यंत पुलिसाक मेळोंक ना. म्हापसा पुलीस ताका सोदतात. आत्ताच फॉरेन्सीक हेजेची ऑन द स्पॉट येयल्ले सगळो पंचनामा बी केल्लो आसा. मजगती शेनवारा राती गिरी एका रेंट काराचो चलोवप्याचे नियंत्रण गेल्ल्यान अपघात जालो. देवादयेन कोणाकूच कसलीच दुखापत जावंक ना. तेच वरी शेनवारा राती वेल्स जंक्शन दाबोळी ट्रक ड्रायव्हराच्या सादुरतायेन अपघात जावपाचो उरलो. MPA वटेन वचपी ट्रक चालकाक ब्रेक फेल जाल्यात हे लक्षात आयले आणि मुखार सिग्नला कडेन राविल्ल्या गाडयांक धक्को बसचो न्हय म्हण चालकान ट्रक डिवायडराचेर चडयलो. आयतारा बेतोड्या सहकारी पेट्रोल पंपा लागीं कंटेनर ट्रक लवणलो. कोणाकूच कसलीच दुखापत जावंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयताराक गांवांनी ग्रामसभा जाल्यो. साश्टीतल्या गांवांनी रोमी लिपी आनी सनबर्नाचे विशय. अंदू न्यू इयराक सनबर्न खंय दक्षिणेत, लोकांक ड्रग्साक लागून सनबर्न दक्षिणेत नाका. रोमी लिपीक कोंकणी देवनागरीचो राजभास दर्जो ग्रामसभांनी तकली वयर काडटा. उटंगारांत लोकांची घरां शेतां भाटां गेल्यांत ग्रामसभांनी तेवूय इशू आयले. हो ग्राम रिपोर्ट. वेळसाव ग्रामसभेत सदस्यांचे सनबर्नाक दक्षिणेत हाडपाक विरोध करपा खातीर एकमत. ते विशीं थाराव लेगीत घेतला. रोमी लिपयेक तेंको दिवपाचोय थाराव एकमतान मान्य. आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांव पाली इसोची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी आतां मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगल्याचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी अलॉंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे हितू सावथार नाक म्हणून. सेकंड इश्यूज आसलो म्हणजे ते आमचे कोंकणी लिपीचे आमचे तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केला. बेणावली ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा. सनबर्नाक दक्षिणेत हाडपाक विरोध करपाचेर सदस्यांचे एकमत. थिये ग्रामसभेत हुंवार येवपाच्या जायत्या कारणांविशीं चर्चा. तातूंत अर्दवट गाळ काडपाचें काम, मानशेच्यो गेटी ह्या विशय आयले चर्चेत. मेनचे ते फ्लडिंगाचे चड इश्यूज आसले ते आतां आमी सर्टन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉलो अप करून आमी एक कितें तरी तात्पुरतो तोडगो काडटा म्हणून एक दिल्ले आसा. इतले मजगती कारापूर ग्रामसभा मेगा प्रोजेक्टाच्या विशया वयल्यान बरीच तापली. गांवकारांनी ह्या मेगा प्रोजेक्टाक ग्रामपंचायतीन परवानो कसो दिलो अशे प्रश्न विचारीत सदस्यांचेर आवाज चडयलो. जाल्यार पंचायतीन कसल्याच मेगा प्रोजेक्टाक परवानो दिवंक ना अशें सांगीत सरपंचान विशय सुटावो केलो. आणि मेन जो विषय आसलो आयचे ग्राम सभेन की 5 स्टार मेगा प्रोजेक्ट हो असो तेंच्यांनी दिल्लो आनी ग्रॅबिंग ऑफ लँड. हे ग्रॅबिंग ऑफ लँड बी कांय ना, तेंची पर्सनल प्रॉपर्टी आसा ही. आनी मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा पळय हे जे तेंच्यांनी लेटर केला ते लेटर इज फॉल्स आहा. कारण मेगा प्रोजेक्टाक अजून आमी काय NOC दिवंक ना. आमी फक्त प्लॉट डेव्हलप करपाक NOC दिला. लोकांनी हो बेश्टो विशय मोठो वाडयला, तेका लागून आमी तेंची समजून काय घातली आनी आयज ग्रामसभेन मेजॉरिटी तो एप्रूव्हय जालो. हळदोण ग्रामसभेत गावातले कांय लोक हाऊस टॅक्स भरिनात हे उक्ताडार आयले. उरिल्ले पयशे लोकांकडल्यान कशे फारीक करपाचे हाचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. पंचायतीचो इश्यू आसलो तो हाऊस टॅक्स जायते लोक फारीक करूंक ना. For whatever reason, we are not going into the reason. We have made an appeal. There are suggestions that have come how to recover it. We'll make an effort and hopefully to the tune of almost 19 lakhs. That's big amount for us. For the village panchayat like Alvana. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पावसाचो सावार चालूच. आयतारा सकाळीं पणजे चर्च स्क्वेअरांत एका चलयेचेर झाड पडिल्ल्यान गंभीर दुखापत जाली. चलयेचेर गोमेकोत उपचार सुरू आसतना ताणें निमणो श्वास घेतलो. चलयेची वळख आर्थी गोंड म्हण कळ्ळ्या. मूळ उत्तर प्रदेशचे हे चली बेतीन रावताले खंय. कुठ्ठाळेचो थळावो क्लिफ वाजाच्या घराचेर पालसाण कोसळ्ळें. कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात घराच्या पुराय तरेन लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळ आनी अरिश्टकालीन यंत्रणेचो दळ घडणूक थळार आसा.
आणि तेन्ना धाकलो आवाज येयलो म्हाका आनी हो गांवान येयलो एक आवाज येवन म्हणून मागीर ओम पळयल्यार आपूण पळयता वचून आनी तूं आनी फाटल्यान वच नाका तेदो म्हणल्यार घरा कोणतो आवाज येयलो आनी तकली डॅमेज जालें आनी सगळें उदक येवन म्हज्या आंगार पडलें हांव मागीर धांवन तुका येयलें. काय जावना तुका? ना कांय जावना. सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वयसान देंवून येता म्हणून मावी म्हजी किचनान आहली आनी थँक्स टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना, सेफ जालें. आनी भुरगीं घरा आयलीं, आयज संडे जावन भुरगीं घरा आयलीं आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता हालींच हांव आमच्या घरा कडेन उलयतालो तर तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता आमचो मामा MLA संजय कोंडोले ताका आमी डिस्कस करताले पळय फ्रायडे पासून लँडस्लायडार सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो. पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन एक व्हड झाड पडून एक चलयेक गंभीर दुखापत जाली. चलयेचेर गोमेकोत उपचार सुरू आसतना ते सोंपले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचो इशू तापले उपरांत 2019 बुन्यादी फातर घाल्ले नुस्त्याचे टेस्टिंग लॅब अजून उबे जायना. FDAच्या ह्या लॅबाक अजून म्हूर्त सापडना. भायल्यान येता ते नुस्तें खंय चेक नाक्यार टेस्ट करतात. असले एक्केय टेस्टीचो रिपोर्ट अजून मेरेन लोकां मेरेन पावूंक ना. कारभार दोळ्यां आड भितरले भितर चल्ला. खासा रिपोर्ट. हांगासर फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा एक इनॉग्रेशन स्टोन, एक एक्सपोर्ट क्वॉलिटी फिश टेस्टिंग लॅब घालपाचो हांगासर गव्हर्मेंटाची एक येवजण आसली आनी एक बॉम्बे एजन्सीक तांणी अपॉयंट करपाचो प्लॅन आसलो. हांगासर एक सेंट्रल मिनिस्टर तसोच आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आनी इन द प्रेझन्स ऑफ विजय सरदेसाय आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वासी राणे तांणी हांगासर हो फावंडेशन्स हो जो बुन्यादीचो फातर आसा तो घातलेलो. पूण आतां इतलीं वर्सां जालीं, सुमार 5 वर्सां जालीं हांगासर आमकां कांयच दिश्टी पडना. आनी आतां नुस्त्या ह्या दिसांनी गोंयचें नुस्त्या आमकां मेळना, तर भायल्यान इंटरस्टेट नुस्तें येता आनी हे इंटरस्टेट नुस्त्या गोवोरमेंट म्हणटा आमी बॉर्डराचेर चॅक करतात. आतां ते कशें चॅक करतात ते आमकां कांय डिस्क्लोज करिना. तशेंच जेन्ना नुस्त्या होलसेल फीश मार्केटान भितर येता तेन्ना ते म्हणटात नुस्त्या टेस्ट करतात आनी फॉरेन्स ते नुस्त्या टेस्ट करतात. पूण ताचो रिपोर्ट ते आमकां दाखयनात. ते आमकां टेस्टिंग कशें करता ते दाखय म्हळ्यार ते दाखयनात. मिडियाक ते एलाव करिनात. तर आतां हें कोणें समजोवपाचें की बाबा ते फॉरेन्स नुस्त्या टेस्ट करतात वो लोकांच्या दोळ्याक पानां लायतात काय म्हूण. कांय प्रमाणात गोंयांत नुस्तें भायल्या राज्यांतल्यान येता देखून शिमेचेर क्वॉलिटी कावन्सिल ऑफ इंडियाचे सेंटरां लेगीत आसात. पूण थळावे सांगता त्या प्रमाण त्या सेंटरांनी आयिल्लें नुस्तें चॅक करिनासतनाच फुडें धाडटात. आतां पासून आयज आमी अशें आमकां वारंवार कळटालें ह्या दिसांक चडांत चड म्हणल्यार नुस्तीं सप्लाय उणी आसा आनी प्रिजर्वडूच नुस्तीं येवपाक चान्सीस आसा. सो फॉर्मेलीन हें स्टेटीक एंटर जावपाक खूब चान्सीस वाडले आसा. सो हेजे प्रमाणान हे जो क्वॉलिटी कंट्रोल बोर्ड कावन्सील पळय घातले आसा न्ही, क्वॉलिटी कंट्रोल कावन्सील पळय जे घातले आसा न्ही, हेंची हेमी सारकें स्ट्रिक्टली काम करप सामकें गरजेचें गोंयकाराची सेफ्टी खातीर आनीक बरें हें मेळपा खातीर, जेवण मेळपा खातीर. गोंय जेन्ना आमी हांगची तो अधिकारी आसा ताका विचारलें तो म्हणटा की डेटा शेअर करपाक रायट ना. आमी ताका फक्त इतलेंच विचारलें, ऑफ कॅमेरा विचारलें की तूं तपासणी जाता काय ना. तपासणी जाता ती अशी तळ्यात मळ्यात उत्तर मेळटा तेंचे कडल्यान. ही तपासणी सारकी जावची ज्या कारणान लोकांचें आरोग्य बिगडपा ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी बबेश बोरकार. 70 होणाचे मिनिका गांवकाराचो आदाराक उलो. 17 वर्सांचे दिव्यांग चली, घरांत आनीक कोण जोडपी ना. चलयेचो बापूय गेलो. चलयेक सरकारा कडच्यान स्किमीचे पयशे मेळटा, ताजेर पुराय फामिलीची जीण कशी तरी धुकलता. चलयेक घरान सोडून कामाकय वचूंक मेळना. मिनिका संवसार धुकलूंक आदाराचो हात सोदता. देवान जीण दिला, हाल काढून तरी जगची पडटा. हे व्हडा 70च्या 17 वर्सां पिरायेचे सोनम गांवकर. जल्माक आयला थंयच्यान ताचे पाय जमणीक लागना. आवय बापायचे एकलेच चली. हय हे पयलीं जाते पुणेत तशें. आतां ताका 17वें सोंपात येयले, 18वें लागतले. सरकारा कडच्यान कितें पगार मेळटा तातूंतल्यान आपली जीण जगप. कोणें आपयले जाल्यार दिसावड्याच्या कामाक वचप.
सो तुमकां तेका पेमेंट बी मेळटा? हो 3,000 का 3,500 कितें थंय मेळटा आसतले. तेच्या पप्पाच्या नांवार आसा. काय तशें सगळें कळटा म्हटल्यार तेजें सगळें करचें पडटा. म्हणजे तेका वचोंक चलोंक जमाना न्हू. तेका धरून दोगांनी धरून व्हरता आमी मान्या. मागीर न्हांवंक घालता. कपडे बी आमी कपडे घालता ते. दोतोरा कडेन व्हरतलो जाल्यार आनीक कोणाच्या आधाराक उलो मारचो पडटा. एकूच ते बाय? हो एकूच बाय ते. आणि तुमचो आनी कोण कामाक? आमचो कोण एक ना कामाक. आमी घरात कडे तेजेच फाटल्यान भोंवता. तेजो एक काही मेळटा पेमेंट न्हू. तेज्या वचून आमी आतां जगता. आणि कोणाच्या कामाक वयता? हाजिरीचें काम गावलें तर करता. ते म्हणून आतां नात तें हाजिरीचें. कोणी बोड्यान आपयलें तर वचपाचें. घरा एकलो तरी मनीस जायच. कोणें आपयल्यार बापूय कामाक वतालो आनी घरात चलये कडेन आवय रावताली. मागणी तेका आतां संडासाक बसोंक विसर आसता न्हू. तसली एक गावताल्या भोगपाची. आमी आतां खंय येले दोतोरा कडेन बी भाड्याची गाडी करतात. तिगा जाय तेका गाडयेन बसून मागीर व्हरता आनी मागीर हाडटा. हय आमी धाडटा. त्याच पयशांनी बागयता. आनी काय एक मनीस जायत पडटा? हय एक मनीस तेच्या भोवती जायत पडटा. तेका न्हिदोंक जाय बसूंक जाय. इश्कोलाक वचाले? इश्कोलाक वचाले तेका व्हरा आनी पावय आसले आमी. प्रुडंटाच्या घरा पाविल्ले तेन्ना बापूय आसलो. मात वेळ काय येता तो कितें पळोवन येता तेवूय कळना. बापूय आताकान सोंपलो. आतां चली आनी ताची आवय दोगूच जाणां घरा. कोण तरी येतलो आधाराक आनी जीण सुखाची ना जाव पूण मातशें तरी दुख्ख कमी करीत काय ह्या आशेन जगतात. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. रामनगर अनमोड रस्तो गोंयांत येतल्या हेवी गाडयांक उक्तो करचो रामनगरचो लोक मागता. रस्त्या कुशीक आशिल्ले काम धंदे बंद पडपाच्या वाटेर. थळाव्याक पोटा पाणयाचो हुस्को. बसी, गॅस, दूद, फळभाज्यांच्यो गाडयो ह्याच मार्गान यो वच करतात. ट्रकांकच बंदी कित्याक काय म्हण प्रश्न. ब्रेस्तार मेरेन रस्तो उक्तो जायना जाल्यार खंय आंदोलन. 10 दिसा फाटीं आमी जेन्ना लेटर दिल्लें तेन्ना आमकां सांगलेलें तेमी आमगेले MP साहेबांनी सांगलेलें की आपण AC मॅडम DC मॅडमाक घेवन आपण येवन चेक करता म्हणून. तर आतां कितें म्हणटा हांव कारवार प्रॉब्लेम जालो न्ही त्या प्रॉब्लेमा सारकें आमकां तेजे पेक्षा मोठे प्रॉब्लेम आमकां हांगा चालू जाला. आमगे धंदो बिंदो सगळें टोटल बंद जाला. तर तेमी कितें करचें मातशें येवन पयलीं स्वता येवन पळोवचें हांगा कितें पोजिशन आसा म्हणून. कारण कितेंच प्रॉब्लेम ना. गाडी वचूंक शकता येवंक शकता काय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही मोठ्यो गाड्यो म्हणटा मोठ्यो गाड्यो बंद केल्या काय प्रॉब्लेम ना. पूण बारीक गाड्यो बसी आनी ट्रक 6 व्हिलर सोडचे मातशें हे करचें अशें आमची हें आसा. आमी फाल्यां आतां वचून आमगेले पंचायतीक पयलीं एक लेटर दितले. पंचायतीवाल्याक आमचे बरोबर घेतले आनी पर्सनल तहसीलदाराक वचून फाल्यां लेटर दितले आमी. आनी ते भितर 7 दिसां भितर हें केलें ना तर आमी व्हडलो स्ट्रायक करतली. प्रस्तार म्हटल्यार टायमींग दितले. प्रस्तार म्हटल्यार आतां येवचे प्रस्तार म्हटल्यार नाल्यार आमी व्हडलो स्ट्रायक करचो प्लॅन आसा आमचो. टोटल 150 गाडीवाले आमच्या बरोबर आसात फाल्यां. सगळ्योच गाड्यो बंद करचे. 4 व्हिलर बी गाडी वयची ना. खंयचीच गाडी वयची ना. आमच्यो गाड्यो नाका सगळ्योच गाड्यो नाका. रामनगर अनमोड ह्या गोव्याक जोडपी जो राष्ट्रीय महामार्ग आसा त्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर गेल्या आठवड्यापासून अवजड वाहतुकी खातीर बंदी घातिल्ली आसा. तेका लागून ह्या महामार्गाचेर गोवा आनी कर्नाटकात आशिल्ले जे संबंधित व्यवसाय आसात ते व्यवसाय सध्या थंड पडिल्ले आसा. कर्नाटक सरकारान ह्या मार्गावर वयल्यान जी अवजड वाहतूक वयता ती सुरू करूना जाल्यार आमी रामनगराक मोठ्या प्रमाणात स्ट्रायक करतले. प्रोडक्टा खातीर प्रमोद मोंडे. वाळपय पालिका वाठारांतल्या रस्त्यांक फोंडकुला जानेरांत अंडरग्रावंड केबलिंगाक रस्तो फोडिल्लो. अजून रस्तो केल्लो ना. मोठी गाडी लागसारच्यान गेल्यार 2 व्हिलरवाले कडेक. लोक इशू घेवन मिडिया मेरेन पावलो. राती वितीचे रस्त्याचो अदमास चुकून अपकिर्तय जावं येता. रस्तो सारको करप कोणे? लायटीचे खातें PWDचेर धुकलता. म्हणजे रस्त्याची दैनंदिन परिस्थिती झाली. ह्या गाडयांक वाट सुटना. केल्ले रस्ते PWD विचारून गेले ते म्हणटा लायट डिपार्टमेंटाक विचारा. लायट म्हणटा विचारून गेले ते म्हणटा PWD विचारा. केबल घातल्या एकार 1 2 3 रस्त्याची केल्या चाळण सगळी हांगासर लोकांक येवंक गावना वचोंक गावना. बरें आमचो आमदार आसा तेजे काय लक्ष दिना. तेंच्यांनी 2 केली. एक म्हाका दिसता पायपलायनीचे आसतलें आनी दुसरें केबलाचें आसतलें. ते केबलाचे आनी पायपलायनीचे केल्ल्या कारणान तो रस्तो जवळ जवळ 2 मिटरा पेक्षा चड रस्तो पाड जाला. सगळोच रस्तो आतां 2 मिटर उरला. 4 महिने जावन गेले. आतां पावसांत तर वाटत आणि कांयच करिना. आमदार सांगता रस्ते सक्तीचे सगळे चकचकीत आहा म्हणून. ते आमदाराक मातशें इतकें रिक्वेस्ट करता नव्या बस स्टँडा पासून दाबोसातल्या फुला मेरेन एक वलत मारचें आणि कशी दैनंदिन परिस्थिती रस्त्याची ती मातशी 10-15 गांव आसा. जातात न्हू गाडी भायर घालूंक मेळना न्हू रे. मागीर ते रावचें पडटा. बस बी येयल्या जाल्यार रावचें पडटा. मुंगारता न्हू. फाटले कस्टमर आसा. पडल्या जाल्यार मागीर जबाबदार आमची न्हू. कस्टमराचो पडलो. कितले म्हणाल रस्त्याची परिस्थिती हा कितले म्हणे आले? एका 2-3 महिने आता किमान मरे खणल्या. अजून जायना मरे ते रस्तो काय गाडी
गाच करून फुडल्या चॉकअप जाता फाटर कोण बसता ते बी प्रॉब्लेम जाता न्हू. सारको ना म्हणून आता शॉपार बीन अशी लोक रावतले जाल्यार ते ब्लॉक जाता रस्तो न्हू, गाडयो खूब येता, एकलो कोण रावलो वतालो ब्लॉक जाल्या खातीर कस्टमर सुद्दां सारके येयना. मातशें जर रस्तो सारको जाल्लो जाल्यार आमकां बरें पडटा आसलेलें. जेन्ना आतां शॉप घातलें तेन्नाच्यान अशें रस्तो सगळो पाड जाला. गिमान असो केल्लो आतां हेज्यान पयलीं जर गिमानच सारको केल्लो पावसा पयलीं जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचें नासलेलें. आतां कोणी आतां काम बावडो आपलो काम ना म्हणून शॉप सांबाळटा तेजे कितें पोटाचें आसता न्हू. कोण कस्टमरच जर असो रस्तो पाड आसा म्हणून जर कस्टमरच येयना जाल्यार कितें आमकां लॉस न्हू तो. सत्तरी वाठारांतल्या वाळपय हांगा वाळपय सिटींतल्यान जवळपास 1 किलोमिटर आयल्या परत वेळसा गांव लागता. हे वेळसा गांवांतलो जो मेन रस्तो आसा तो कनेक्ट जाता नगरगांव पंचायतींतल्या एक 10-15 गांवांक आणि आता फोणकुलां पडलेले आसा ते अजून त्यांच्यानी रिपेरिंग केलेली ना. आम्ही जेन्ना विचारणा केली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन ते सांगता की PWD ते रिपेर करतले म्हणून. जेन्ना आमी PWD विचारले ते म्हणटा की सध्या टेंडरिंग प्रोसेस चालू आसा, पावसा परतूच कितें जावपाक शकता. प्रुडंटा खातीर सत्तरीच्यान रुपेश रावत. काल गुरुपौर्णिमा. देवळां, आध्यात्मिक संस्था, संप्रदायाचे सुवाळे. हिंदू संस्कृतीत खाशेली गुरु शिष्य परंपरा. कोणाचो शिक्षक, कोणाचे पुस्तक, कोणाची प्रतिमा, कोणाचो संत महंत आध्यात्मिक गुरु. गुरु कडच्यान मेळिल्ली शिकवण, ज्ञाना खातीर ताजे उपकार मानपाचो, कृतज्ञता उक्तावपाचो, फूल ना पाकळी गुरुदक्षिणा दिवपाची ही परब. शिर्डीतय गुरुपौर्णिमा. श्री गुरु पौर्णिमा सनातन वैदिक हिंदू धर्मातलो अत्यंत श्रेष्ठ आणि अत्यंत महत्वाचो असो उत्सव या आषाढ महिन्याच्या पौर्णिमेक सगळेजण साजरे करतात. संपूर्ण विश्वभर वो गुरुपौर्णिमेचा उत्सव साजरो करतात. आम्ही देवाक खूप मानतात पण वो देव या देवाबद्दलचो विचार आमकां गुरून सांगला आणि म्हणून आमचे जे जे गुरु जावन गेल्ले आसा किंवा जे आता काम करतात त्या सगळ्यांक या व्यास मुनींच्या पौर्णिमेक आम्ही सगळेजण त्यांची जयंती म्हणून गुरुपौर्णिमा साजरी करतात. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. दत्तभक्तांक, ग्रामस्थांक आणि देशवासी गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा म्हणतात. आणि गुरुपौर्णिमा व्यासपूजा व्यासपौर्णिमा म्हणतात. या व्यासपौर्णिमेचे शुभमुहूर्तावर सगळे चातुर्मास व्रत म्हणून सगळे एकूण संन्यासी बी असतात ते सुरुवात करतात एक. आणि गुरूंचे सगळे गुरूंचे पूजा आराधना करतात. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.